लोहिया मैदानाच्या फिनिशिंग कामाची तपासणी करपा खातीर दिगंबर कामत आयिल्लो. लोहिया मैदानाचो ताबो मडगांव पालिका मंडळाक दिवपाचे आसात. फिनिशिंगाचें काम 31 डिसेंबर मेरेन पुराय करपाचो निर्णय कन्सल्टंट तशेंच कंत्राटदारान मेळोवन घेतला. तशेंच ट्रान्सफॉर्मर शिफ्ट करपा खातीर वीज मंत्र्या कडल्यान मान्यताय मेळ्ळ्या अशें दिगंबर कामतीन लोहिया मैदानाची तपासणी करपाक आयिल्ले वेळार सांगलें. inspection to hand over the Lohia Maidan to Margao Municipal Council. So आज consultant आयलो, contractor आयलो आणि सुडाचे engineers आशिल्ले municipality engineer. It is decided that by 31st December they will complete entire finishing कितें आसा more or less काम जालां. finishing कितें आसा करपाचें आनी तांकां hand over करपाचें. थोडें भायर कितें एक्स्ट्रा कितें उरता तें भायले सायड पळय तें दाखयतले ते पळोवन भायर थोडे पेवर्स कितें घालून बरें करता. Transformer shifting may take time, but it is agreed with the power minister also that transformer will be also shifted.